एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? सकाळ झाली 9 झाली. आता हांव व्लॉग स्टार्ट करता आणि हो हांगा घेवन बसला. अय गुड मॉर्निंग म्हणा रे. टोस्ट डबो घेवन बसला. टोस्ट डबो घेवन बसला. एक्चुअली जालें कितें, आयज सकाळी शिव बेगिना गेलो इव्हेंटाक. खंय ते खंय ते मांद्रेम. सकाळी संक गेल्लो. हांवें कितें म्हटलें, येतना तूं येता न्ही तो भायर खाता च्या कितें पिता खबर आहा न्ही, पातळ सलाड सुकी सलाड. हांवें म्हटलें आयज आमकां कितें घेवन यो. सदांच आमकां ब्रेकफास्ट करून करून वाज येयले, कितें तरी घेवन यो. सो म्हाका जाय आसलेले मशरूम करी. मशरूमची सुक्का की मेळटा ते मशरूम. पण आयज मशरूम ना खंय. आनी हें बियाचे करी आसता न्ही ते बी ना खंय. सगळें सोडून ते पातळ सुकी टमाट सलाड तसलें आहा खंय. हांवें म्हटलें म्हाका तें नाका, म्हाका तें आवडना. सो म्हाका न्ही ते पातळ सलाड सुकी अशें आवडना. मशरूम करी तेंचे बरें आसता, तें ना खंय. सो म्हटलें म्हाका बन्स आनी सामोसा बीन घेवन यो म्हटलें. खूब ते खावंक ना. सो अशें आमी रेरली सकाळचे हाडपाचे. आमी करतात न्ही ब्रेकफास्टाक. शिव भायर खाता कारण बेगिना बी वयता न्ही इव्हेंटाक बीन, तो शिव भायर खाता. सो बन्स दाखयता तुमकां बरें येतले मोठे मोठे. तांचे चाय वांगडा खावया उरले जाल्यार. सामोसा यो रे सामोसा. ओके तो पळय ताका आतां हाडला बन्स सामोसा ते नाका. तो आतां टोस्ट घेवन बसला. मागीर म्हटलें आसूं. मागीर तो भूक लागलो न्ही तो आमी खाता, टेन्शन ना. ताका फोर्स करप ना रितिकाक. तो भूक लागलो की ऑटोमॅटीक तो घेवन खाता. दाखयता तुमकां सामोसा आनी बन्स. हे पळया बन्स पळय कितले व्हडले आहा न्ही. कितले व्हडले आहा. आनी म्हाका बन्स खूब आवडटा. बन्स आनी चाय बरोबर खालें न्ही बरें लागता. आनी सामोसा शिवासान कितें खालें? हाय म्हणना काय म्हणना. पयलीं हाय म्हण. हां. आनी कितें खालें तुवें? टमाट सलाड सुकी अळसांदे आनी सुकी. पळय पळय भायले ताका कशें टेस्टी खंय. आं हय न्ही. पळय पयला कशें जेन्ना हांवें कितें बरें कितें रांदलां पळय केन्ना अशें म्हणूंक ना टेस्टी म्हणून. भायले अळसांदे आनी सुकी खाला खंय. उदीक दी. पळय भायले पळय कशें अशें बोट बीट करून दाखयता. टेस्ट इज डिफरंट नो. म्हणजे घरात बेस्ट इज ऑलवेज. सो गरज लागीस कळो आता नाका उलय नाका. सो म्हटलें चाय पिया. मागीर मशीन मारता. आमी चिंतलेलें आयज पणजी या म्हणून. फाल्यां तुशी लगीन न्ही. किंवा म्हणपा लागलो फाल्यां सकाळी बेगिनाच या म्हणपा लागलो. सो आयज तो मातसो बिजी आहा ताका लागून आसूं म्हटलें मातशें सकाळी या म्हटलें. रातची पुजा न्ही ते व्हडलेशें कांय ना. तुका नाका रे बन्स? मागीर घातलो येवन मागीर घातलो. सो चाय पिवन मशीन मारून मागीर तयारी करूं जाय. बरें जालें काल अर्दे जालें तें करून. सो घाई ना ताका लागून. मम्मी करतली प्रॉन्स करी. नुस्त्याक मसाला लावला न्ही गे. मसाला आसा केलेले. नाका तुजेच मसाला लाय. मसाला आसा न्ही. आनी मागीर म्हाजें अफगानी चिकन मॅरिनेशन आसा न्ही. जस्ट ताका फ्राय करपाचें. तें दाखयता तुमकां मागीर. ओके. सो चाय पिता मशीन मारता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. शिव चाय पिवन आयलो. डबल धमाका. मम्मी आनी एक करून दिला. घे पी. आसूं तुवें आमकां सामोसा आनी बन्स हाडला न्ही ताका लागून तुका हें एक्स्ट्रा बोनस. घे बन्स खावया. बन्स गरम गरम आं फाल्यां आनी तूं सगळें हाय म्हण पयलीं. हय आमी सांगलेलें न्ही बन्स करूंक जाय म्हणून. आमची पावडर तें आसा न्ही. मम्मी म्हणटा आयज बन्स खाला फाल्यां बन्स खावंक जाय. हें बन्सान बनाना ना. हें सिंपल बन्स. हें आमचे बन्स ना. बनाना ना गे. बनाना घालत ना. वास मारना. बनाना घातल्यार न्ही वास मारता बनानाचो. हें बनाना वासच मारना. आमी बनाना घालून करतले. विदावट बनानाचो घालून करतात. सो आमी चिंतलें फाल्यां करया म्हणून. आयज रातचें वांटोवन फाल्यां ब्रेकफास्ट करया म्हणून. आयज जावंक नाका रातचें ताका लागून. सो ओके चला ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटा. तो जालें आमचें ब्रेकफास्ट करून. आनी ते सामोसा आहा पळय परवरी एक रेस्टॉरंट आसा बरें मेळटा सर. आनी तेंचे सामोसान न्ही फक्त बटाट थोडे कितें आसता सामोसान फक्त बटाट घालून स्टफींग करता. हेंचे तशें ना. हेंचे न्ही बटाट मागीर ग्रीन पीस मागीर बीटरूट कॅरट सगळें आसता. आनी खावपाक न्ही भाजी एकदम बरी लागता. सो 25 रुपया एक सामोसा तो. सो बरें आसता हेंची स्टफींग बरें आहा भितर. सो केन्ना तो हाडटा शिवनाथ. ओके. सो जालें मशीन मारलें हांवें.
मम्मी करता सुंगटाचें हुमण हांवें म्हणलें तूं पयलीं करून घे मागीर हांव अफगानी चिकन करता मातसो टायम लागता चिकन फ्राय करपाक खूब आसा चिकन तें ताका लागून आनी तुळस आयज वॉश करूंक जाय दाखयता तुमकां आमची तुळस सॅरामीक ताका पेंटाची गरज ना कांय ना सो आमचें न्ही अशें आहा फक्त ताका बरें अशें शाबू लावन किंवा सर्फ लावन न्ही ताका बरें अशें वॉश करूंक जाय इतलें सॅरामिकाचें हें पळय अशें आहा घर आसता पळय घराचे फुडें आंगण तुळस तें मजा मागीर भयणीगेर बीन बरें पेंट मारपाचें मजा येता पेंट मारून ताका मागीर करपाचें आनी थंयसर कुमटा न्ही मातशें डिफरंटूच कळ्ळें मातशें तुळशी चारय वाटेन न्ही शुगर केन लायतात बरें आसता 2 वर्सां पयलीं हांव कुमटा आसलेलें सो थंय केल्लें हांवें तुळशी लागीं भयणीगेर फस्ट टायम नाल्यार आमी हांगाच आसता न्ही तें डिफरंट आसता मातशें चारय वाटेन न्ही हें लायता शुगर केन मागीर नेक्स्ट डे मागीर ते काडटा शुगर केन आनी व्हरून दितात हितून ज्यूस काडून घरा हाडून पिवपाचें सो आमी हांगा कशें गोंयान फक्त तुळशीचे मदींच लायतात न्ही शुगर केन थंय ना तुळशीच्या गोल लायतात शुगर केन मजा आसता गांवांनी मातशी मजा आमकां हांगा मातशें वाज आनी आमकां हांगा पुजा करूंक मातशें जायना हांगा लावपाचें उबें रावन करपाचें पुजा सो फाल्यां जालें तुळशी लगीन जालें की मागीर जालें आनी कांयच ना फेस्टिवल अशें मागीर तुळशी लगीन जालें की मणशाचें लगीन मागीर वेडिंग सिजन स्टार्ट न्ही ताका लागून ओके चला या आमी किचनान ओके सो काल रातचें हांवें अफगानी चिकनाक मॅरिनेशन करून दवरला ओके तो आतां घालता व्हिडिओ चेक करा मागीर आमी फुडलो प्रोसेस करया ओके चला तर अफगानी चिकन करपाक न्ही आमकां एक ग्रीन पेस्ट करून घेवंक जाय हांगासर न्ही हांवें चड घेतला कित्याक जेन्ना अफगानी चिकन आमी करतले पळय मातशी ग्रेवी आसूंक जाय भितर तें ड्राय जालें न्ही खावपाक इतलें बरें लागना मातशी ग्रेवी आसली न्ही एकदम बरें लागता सो तुमकां हे क्वॉन्टिटी आहा पळय कोथमिरीचे क्वॉन्टिटी बीन तुमी चडूय घेवंक शकता अशें कांय ना सो हांगासर न्ही हांवें हाफ बंडर आहा पळय कोरिएंडर घेतला आनी हांगासर हाफ कप न्ही हांवें पुदिना घेतला ग्रीन चिली 4च घेतला इफ तुमकां मातशें तिखसाण जाय जाल्यार ग्रीन चिलीची क्वॉन्टिटी तुमी वाडोवंक शकता हांगासर घेतला 1 इंच आलें घेतला हांवें हें पळयात आलें घेतला 1 इंच आलें घेतला आनी हांगासर 4 लसूण घेतला हे सायजीन मातशें मोठे आहा म्हणून हांवें 4 घेतला आनी हांगा 1 कांदो घेतला हें पळय 1 कांदो हांवें मातशें अशें कट करून घेतला आतां हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून चड पातळ करप ना थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय सो आतां करी आमी फुडलो प्रोसेस सो हांगासर न्ही हांवें चिकन घेतला हाफ किलो आसा ओके आतां तातूंत घालता हाफ टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर सो आतां घालता 1 धाकटो चमचो मीठ सो आतां घालता 1 धाकटो चमचो गरम मसाला सो आतां घालता 5 व्हडलो चमचो दही कड घालता कड न्ही हांवें 5 चमचो घातला आनी घातला 6 चमचो चड तुमी घालूंक शकता आनी 2 चमचो कित्याक जितलें ताका ग्रेवी येतलें तितलें बरें ओके बरें जाता खावपाक सो हांगासर न्ही हांवें 6 व्हडलो चमचो हांवें कड घेतला सो आतां घालता 6 व्हडलो चमचो क्रीम फ्रेश क्रीम सो हांवें न्ही हांगासर हें घेतलां मिल्की मिस्टाचें क्रीम घेतला सो आतां घालता 1 व्हडलो चमचो कसुरी मेथी सो हांगासर न्ही 1 लिंबूचो हांवें रोस काडून घेतला सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो बटर न्ही हांवें मेल्ट करून घेतला मेल्ट करून थंड करून घेवपाचें हां 2 व्हडलो चमचो तो लास्ट हांव घालता ग्रीन पेस्ट जे हांवें करून घेतलेलें तें घालता सो हें पळया सगळें घालून जाल्लें आसा आतां हेका न्ही बरें मिक्स करूंक जाय सो आतां हेका हांव तुमी जाल्यार प्लेट ताका थापूंक शकता हांवें जे प्लास्टीक रॅप आहा पळय तें ताका रॅप करता हेका बरें पॅक केल्लें आसा सो आमकां हें दवरूंक जाय फ्रिजीन हांव आतां ओवरनायट दवरतलें ओके ओवरनायट दवरल्यार मातशें बरें पडटा कित्याक ताका बरें तें मॅरिनेट जाता ना जाल्यार तुमचें टायम ना एक 1 आवर 2 आवर खूब जालें सो आमचें हें मेन आहा पळय चिकन अफगानीचें प्रोसेस जाल्लो आसा सो चला आतां आमी न्ही चिकन फ्राय करया एक पीस काडून न्ही आमकां न्ही चिकन न्ही फ्राय करून घेवंक जाय आनी जेन्ना तुमी चिकन फ्राय करतले पळय 100% कूक करप ना जस्ट 50% कूक करपाचें मागीर आमी परत ताका कूक करतले सो हांगा पॅन दवरला हांवें दाखयता तुमकां पॅन दवरला
ऑयल घालता. जेन्ना हे चिकन फ्राय करता न्ही सामकें उसळटा सारकें ताका लागून मातशें किचन सामकें गॅस टॉप बी न्ही सगळें मॅस जाता. ओके सो आतां न्ही हे पळयात अशी एक एक पीस काडून न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय आनी ताका न्ही मातशें एक ब्रावन कलर येयसर न्ही आमकां न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. आणि चिकन हे घालतना उसळटा न्ही ते ऑयल जाल्यार अशें करा आनी घालात देड धापात आणि एक एक पीस घालात नाल्यार कित्याक जाल्यार सगळें उसळटा. बेस्ट आयडिया. हे बेस्ट आयडिया. पुसपाचें काम कमी जातलें ना तरी पण पुसूकूच जाय. सो आमकां न्ही हे दोनी सायड न्ही एक 7 to 8 मिनिट न्ही मातशें ताका एक ब्रावन कलर येयसर न्ही हे फ्राय करून घेवंक जाय. हांगासर आमी 100% कुक करचे ना. हे जस्ट ताका फ्राय करून घेतले आमी मातशें ताका एक ब्रावनिश कलर येयसर मागीर ताका लास्टाक न्ही परत आमी ताका कुक करतले मागीर ते 100% कुक जातले. सो हे न्ही हांव फ्राय करून घेता दाखयता तुमकां मागीर. सो एक सायड न्ही जाल्ले आसा आतां ताका न्ही अशें टर्न करून घेयात. अशें टर्न करून न्ही दुसरे सायड बी न्ही ताका मातशें फ्राय करून घेवया. सो हे पळयात हाफ कूक जाल्ले आसा. ओके आनी अशें ताका न्ही ब्रावन जाल्ले आसा म्हणजे अशें करपला भशेन आनी खावंक ते बरें लागता. सो न्ही आतां हे सगळें काडून घेता हांव पीस काडून न्ही एक प्लेटी काडून घेयात आनी सेम प्रोसेस बाकीचे जे चिकन आहा पळय ते फ्राय करून घेता. ओके सो हे काडटा फ्राय करता आनी मागीर दाखयता तुमकां लास्ट. ओके चला. सो हांगासर पळयात आमी सगळें चिकन फ्राय केला. फ्राय करून एक पॅनीन ताका हांवें ट्रान्सफर केला. आतां जे हे उरलेले पळय आनी आतां हे जी ग्रेवी उरला पळय एक्स्ट्रा ते हितून घालपाचें. सो आतां न्ही हेका आतां हांवें गॅसाच्या वयर दवरला. हेका मिक्स करून घेता. बरें हेका मिक्स करून घेयात. सो बरें हेका मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां धांपोवन न्ही आमकां हें एक 2 ते 3 मिनटांनी हेका कुक करून घेवया. सो हांगासर न्ही एक 2-3 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां आमकां घालूंक जाय हितून उदक घालता हांव 1 कप उदक घालता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. मिक्स करून जाल्लें आसा. एक जस्ट थोडेशें हांव मीठ घालता की आमी उदीक एड केला न्ही अशें मिक्स करून घेयात. सो उदक आनी मीठ घालून ताका बरें मिक्स केला. आतां हें धांपून न्ही आमकां 20 मिनिट्स कूक करूंक जाय लो फ्लेमीन. सो हांगासर न्ही 20 मिनटां जाल्लीं आसा आनी ग्रेवी आहा पळय मातशें थीक जाल्लें आसा. सो आतां न्ही हितून घालता एक 1/4 टीस्पून न्ही हांव घालता गरम मसाला. चड घालप ना जशें की 1/4 टीस्पून. बरें ताका मिक्स करून घेयात. तुमकां आतां ग्रेवी आहा पळय दिसतलें मातशें पातळ मागीर तें न्ही थीक जातलें. ओके सो गरम मसाला घालून ताका मिक्स करा आनी धांपोवन न्ही जस्ट एक 2 to 3 मिनिट्स हेका आमकां कुक करूंक जाय. मागीर आमचें अफगानी चिकन रेडी. धांपोवन दवरता हांव एक 2-3 मिनटां हेका कुक करता. सो हांगासर 2 मिनटां जाल्लीं आसा एक 2-3 मिनटां आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता ग्रेवी तशी आसूं न्ही मागीर आमी गॅस बंद करतले न्ही ते मागीर न्ही थीक जाता. सो हांगासर पळयात अफगानी चिकन रेडी आसा. ओके गॅस बंद करता. सर अफगानी चिकन जाल्लें आसा. ट्राय करा तुमी मुद्दाम. भुरग्यांक न्ही खूब आवडटलें कित्याक हितून तिखसाण बी खूब कमी आसा ताका लागून खूब आवडटा भुरग्यांक. तुमी ते ट्राय करा आनी खावून मागीर म्हाका करा खाया आनी मागीर म्हाका सांगात कशें जालें तें तुमकां आवडलें काय ना तें. ओके सो जालें आसा. सुंगटाची हुमण रेडी आसा. अफगान चिकन रेडी आसा आनी हें नुस्त्याक मसाला लावंक जाय ती मम्मी लायतली. सो हांव न्ही हांगासर मातशें किचन क्लीन करता कित्याक तें मातशें उसळटा न्ही तें फ्राय करतना. सो हें पळयात मॅस जाला. ओके सो क्लीन करता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके चला. सो आमचे न्ही स्पेशल गेस्ट आयिल्ले आसा. तुमकां मागीर मेळयता. सो पयलीं म्हटलें हांगा नुस्तें बिस्तें फ्राय करया सगळें रेडी करया मागीर तुमकां गेस्टां मेळयता. ओके सो कायल दवरला हांवें गरम करपाक नुस्तें फ्राय करता.
हाडले आसा. सो म्हटलें तुमकां आतां इंट्रोड्यूस करता. सो हें आसा लीना फ्रॉम अंजुना वागातर. सो तेंचे न्ही एक रेस्टॉरंट आसा वागातर न्ही मँगो ट्री म्हणून. एक दीस हांव वयतलें थंयसर तुमकां दाखयता हांव तें रेस्टॉरंट. ओके. आनी इतलें टायम काडून ते आमकां मेळपा येयलें. आनी कितें जाय जेवण कशें आसलें पयलीं सांग. बेस्ट, व्हेरी नायस फूड. तृप्तीन इतलें रुचीक जेवण रांदलां. तेजी कडी जाल्यार सुंगटांची सांगपाचीच न्हू. वाव, जस्ट वाव. उमली तेका आवडलें. तिका लागून स्पेशल उमली थँक्यू. तूं इतलें टायम काडून आयलें आमकां मेळपाक. आनी कितें जाय. थँक्यू. वेलकम. काय हांवूय खूब खोशी जालें तृप्तीक आनी तेजी फॅमिलीक मेळपाक. व्हेरी हॅपी. आनी कितली बरी खबर आहा ती उलोवपाक. म्हणजे कितें सांगू तुमकां. दिसूंक ना की कोण अशें आमकां युट्यूब फॅमिली सबस्क्रायबर कोण अशें मेळोंक येयला अशें ना. अशें दिसता की आमकां ती पयलीं पासून वळखता. बरी वचून उलयली आमचे कडेन. सो तातूंतलें हांवें तिका जेवण करून वाडलें. खूब तिका आवडला खंय. तेजी रेसिपी सद्दां पळयता हांव युट्यूबार. तिणें उमली ट्राय केला खंय. उमली ट्राय केला खंय. आनी कितें म्हणलें बटरफ्लाय चिकन तें तिणें ट्राय केला ताका तें आवडलें खंय. ते म्हणटा तूं कितले रेसिपी दाखयता. आपूण कन्फ्यूज जाता खंय कितलें ट्राय करपाचें. कितें जावं ती इतली बिजी आसता तरी पूण ती इतले टायम काडून आमचे व्हिडिओ पळयता आनी ती आमकां खूब व्हडलें. कितें जावं थँक्यू तुका. थँक्यू. आनी येत राव अशें येवया. तुमी येवंक जाय आमी येता शुअर. गिफ्ट दिता. ओके. खबर ना तुका आवडटलें काय ना तें घरान सांग. थँक्यू सो मच. आनी येवची परत. घेतले खूप एन्जॉय केले आयज तृप्ती बारी आमी आनी तेजी फॅमिली बारी. थँक्यू व्हेरी मच. आई तुका शिवना तुका थँक्यू सो मच. व्हॅल्युएबल टाइम. बिझी आसता इतली इझी ना. बिझी आसता रेस्टॉरंटांचे तरी पूण ती टायम काडून आमकां मेळपा येयलें आनी आमकां तेंच व्हडलें आनी आमकां कांयच नाका. येवचें आनी परत. येस शुअर. थँक्यू सो. पुरो पुरो. हय म्हाका रोखडी करता. येस बाय. टेक केअर. थँक्यू. गेलं असं टेक केअर. सो जस्ट गेली ती बरी दिसते न्हू शिना. आनी एकदम बरी हांव उलोवपाक बीन अशें खंय वयता ना तें खबर आसा तेका. म्हणजे कांय त्रास जावंक ना. डायरेक्ट तिका लोकेशन धाडलेलें हांवें. ती सारकें लोकेशनार पावली. अशी इतली दिसतानी गाडी. सो ती येतना न्ही इतले सगळे घेवन येयला की सांगू तुमकां. आनी तेंचें रेस्टॉरंट आहा न्ही मँगो ट्री थंयच्यान सगळी ती हें घेवन येयला. एक डीश घेवन येयला. दाखयता तुमकां. बटर चिकन बी आसतलें. चिकन म्हाका दिसता हें. आनी हांगासर कितें नुडल्स हें आसा. एग नुडल्स आहा हांगा. आनी हांगा आसा प्रॉन्स. हांगा एक नुडल्स आहा. आनी हांगासर आसा प्रॉन्स फ्रायड रायस. ऋत्विक आयज कितें केला खबर आहा. जेवंक ना मम्मीन आमी रांदलेले. तिने फ्रायड रायस हाडला म्हूण कळ्ळें न्ही. प्रॉन्स फ्रायड रायस तेच खालचें. सो फ्रायड रायस आहा आनी हें आशिनात नुडल्स. आनी ते जाय ग्रेवी चिकन काडून पळय चिकन म्हाका दिसता बटर चिकन बी आसतलें. हय. ओके. ऑलरेडी तुमकां दाखयलां हांवें तिने कितें हाडलें थंय जेवण बिवण सगळें दाखयलें तुमकां. आतां पळय आनीक इल्लें घेवन येयली ती. दाखयता तुमकां अनबॉक्सिंग करता. सो हें आसा चॉकलेट हर्सी किसी. तुका हाडला रे. हांव खायना चॉकलेट. तूं आनी बापूय खातलो तो पळय थंय. आनी हें म्हाका दिलां म्हणजे देवाक बी दिवो लावपाक. खूब आवडलें म्हाका हें पळय. हय ना हें पत्र पॅक अशें न्ही. बरें आहा. खूब आवडलें म्हाका. आनी मम्मी शाल दिला. मम्मी शाल घालून वचून वयता. आनी तितून न्ही हें आहा एक इयरिंग. बरें आहा. बरें शायन मारता. काडटा राव. मम्मी शाल दिला हें. बेस्ट आहा न्ही ना. बरें दिसता. नायस. बरें आहा. आनी तेज्या वांगडा इयरिंग दिला. साकोस काड. हो सगळ्यांचो फुडें आपूण दाखय. सॉलिड आहा हें पळय न्ही. नायस. बरें शायन मारता. तें जालें. आनी चीज बॉल. आनी हांगासर न्ही हें दिला की चेन्स दिला. दाखय ना तशें सगळ्यांक एक एक खंय.
आणि हे एक्चुअली हे त्या नजरेचे बरे ना बरी सनी हे बरे आपण हे बघूच ना अरे बरी सनी आणि कुकीज या आणि हांगासर आणि हांगासर परत ब्राउनी कुकीज आणि हांगा आसा आलमंड ब्रिटल किजरी लायफान फर्स्ट टाइम पळयला हांवें आणि फर्स्ट टाइम खातले आणि हांगासर आसा ड्रायड मिक्स फ्रूट क्यूब्स ड्रायड मिक्स फ्रूट सगळे ड्रायड फ्रुट्स आहे मिक्स आणि लास्ट आसा चीज किजरी म्हाका न्ही नांवांय वाचूंक कळना इतले डिफिकल्ट ओके सो जालें इतले कितें रे सो एक्चुअली हे सगळें आमकां नाका आसतलें ती टायम काडून आमकां मेळपा येयलें न्ही तेंच व्हडलें खरें खरेंच खरेंच खूब बरी दिसलें थँक्यू लिना तुवें इतलें बरें दिलें आमकां सगळें आवडलें ओके आई शाल घालून वयता म्हणटा तुका आतां वयता मगे शाल घालून खूब आवडलो कपडो न्ही मल्टी कलर तुका दिला तूच घालपाचें मम्मी म्हणटा म्हाका घाल काय तुका दिला तुवें घाल सो जालें शिवां ऑलरेडी खालीच चॉकलेट खावकूच ना ओपन करच्या पयलीं ना हरशी खावं तुवें ना ना खावंक ना मम्मी फ्रेंड्स सांगता तुका ए पप्पा ए मम्मी थँक म्हाका ए काळी जालें तू येदे व्हडले घेवन स्कुलाक वयतलो स्कुलाक अलाव ना ते येदे व्हडले तुका न्ही ते पप्पाक चावी तुका पळय येदी लॉटरी स्कुलाक बरोबर मेळना जस्ट आत्ता लिनान मेसेज केला थँक्यू सो मच ट्रुप्ती एंड फॅमिली फॉर युअर व्हॅल्युएबल टाइम हॅड एन अमेझिंग एंड लवेबल टाइम विथ यू ऑल थँक्यू फॉर लवली लंच गॉड ब्लेस यू विथ काउंटलेस ऑफ ब्लेसिंग थँक्यू तुका थँक्यू खूब टायम काडून आयले ते व्हडले आमकां न्ही शुना आमी कितले व्हडले सेलिब्रिटी न्ही ते आमचे विडियोज पळयता खंय तेका खूब आवडटा आमचे विडियोज रेसिपी ट्राय केला खंय आनी तेजे चिडवाचे न्ही काजार मेळटले ते चिडवाचे काजार आसा केन्ना ते 28 कार्ड दिलेला बेश्टे तुका सांगना काजार आसा सांगला हांवें आता या म्हणून म्हाका लायक अशें कॅथलिकाचे वेडिंग आसा म्हाका खूब लायक 28 वेडिंग आसा सो मेळपाकूय येयली आनी स्पेशल कार्ड दिवपाक येयली ती सो वयतली आमी दीस मंथ न्ही खूब अशें वेडिंग आसा वेडिंग आमकां आपयला वेडिंग मागीर बर्थडे बिड्डे अशें आमचे युट्यूब फॅमिली आमकां इन्वायट केला सो वयतली आमी इफ शू नासल्या न्ही जाल्यार आमी भायर टॅक्सी करून वयतली इतलें हांवें प्रॉमीस केला म्हाज्या युट्यूब फॅमिलीक सो हांव वयतलेंच ओके थँक्यू लिना तूं इतले टायम करून आयलें आनी खूब बेस्ट खूब बरें ओके चला सो येयलें हांव व्हिडियो एंड घेवपाक दनपारां ते तुमकां दाखयलें न्ही गिफ्ट सगळें मागीर न्हिदलेलें हांव न्हिदून मागीर सांजचें कांय अशें करुना व्लॉग भायर अशें वॉकिंगाक गेलें एका अशें गार्डनाक व्हेलें जेयलीं आतां आमी ऋतूक आयज जेवपाक यो म्हणपाची गरज पडलेली ना न्ही ऋत्वीक हय कित्याक आयज ताका बरें फ्रायड रायस आहा बटर चिकन आहा तसलें बी आसलें न्ही ताका जेवपाक यो म्हणपाची गरज पडना ऑटोमॅटीक येता न्हू रे बरें आसतलें आं अफगानी हें तुजें कितें बटर चिकन मागीर नुडल्स आनी फ्रायड रायस समथींग बेस्ट आं डिफरंट सामकें बरें आसलेलें शिवान दनपार इल्लें टेस्ट केलेलें ताका खूब आवडलें सो तो गेला आतां मांद्रेम गेला तो तरी इवेंट आसलेलें न्ही 3 दीस तो टी व्ही काडपाक गेला सो जस्ट फोन केल्लो येता खंय तो तो मागीर जेतलो बरें आसलेलें ओके सो पळयता केन्ना अशें शिवाक टायम मेळ्ळा न्ही आमी थंय वयतली रेस्टॉरंटाक मँगो ट्री म्हणून वागातोर बरें आहा तें भायर MBA अशें पळोवपाक बी न्ही सामकें बेस्ट आसा सो तुमी पळोवंक शकता हितून गुगलान मँगो ट्री म्हणून टायप केलें न्ही तुमकां येतलें सो पळोवया केन्ना अशें टायम मेळ्ळा वचून थंयसर अशें विडियो काडया मागीर तुमकां दाखयता ओके सो बरें आसलें तेंचें जेवण सगळें बाबती घेवन येयली ओके सो चला थोडेशें नांव घेता सो नांव आसा सपना केरकर ग्रेसी परेरा संतोष शिंदे वेदांत ओमदास राव इदा नोरोना प्रीती परेरा भक्ती कुलकर्णी फ्लोरिडा फर्नांडीस जेनेड अंताओ आनी तेजा दळवी सो हें नांव आसा आनी फाल्यां आसा तुळशीचें लगीन तो सकाळीं वयतली आमी पणजी सगळें सामान बी हाडपाक सामान अशें कांय ना तेंच शुगर केन बी सगळें तेंच आनी कांय ना व्हडलेशें बाकी सगळें आसा ओके
तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. पळय रुचीक पळय फ्रायड रायस, नूडल्स, मागीर कितें तें बटर चिकन खावन पडला पळय सारको. बाय म्हणना, बाय म्हण रे. कितें जालें रे? भिना बाय म्हण. ती आंटीन किचेन दिल्लें न्ही आमकां, तो आयज घेवन बसला किचेन. बाय म्हण सगळ्यांक. बाय. लव यू फ्रेंड्स. प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल. गो विथ लागलं रे नूडल्स. आयज हांवें केल्लेले अफगानी जावं मागीर किंगफीश, प्रॉन्स करीक बी तेन्ना हात लावूं ना. आयज बरें मेळ्ळें ताका न्ही. रेस्टॉरंट जेवण न्हू रे. आयज फक्त दनपाराच्या जेवणा बसून तेणें एक अफगानी खालें इतलेंच. मागीर आतां फक्त तेणें बटर चिकन आनी फ्रायड रायस खालें ताणें. जालें तेजें. तसलें मेळ्ळें हॅप्पी तो. आई हांगा पळय फ्रायड रायस, नूडल्स, इसवण, चिकन खाऊन जामय काडटा. तिणेंय खालें. आवडलें मागीर तुका? थोडं थोडं खा. रातची जायना हेवी खावपाक ताका लागून. चल सगळ्यांक बाय म्हण. हय. सो काल न्ही हांवें व्हिडिओ घालून नासलेले. सो काल न्ही 2 बड्डे आसलेले. कितें विश करया. बी इलेटेड हॅपी बर्थडे एंथनी राजेश. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एंथनी राजेश. बी इलेटेड हॅपी बर्थडे फेलिस्का. 5th बर्थडे आसा तेजें. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे फेलिस्का आनी एंथनी राजेश. यो रे. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. चला बाय.